हे म्हज्या उगडासात कोरा ही जेजूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो फुडें सोरा नीस पेटोवंक मन नितळ करून यादनीक सेवक भितर सोदतात येवकार दिवया गायन करून निसा बेटे हाचीर जाया ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरून मोगाल इश्टांत तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसावंड येता आनी माये मोगाचो येवकार हे मिसांत भाग घेवंक पयले सुवातेर आमच्या दुयेंत आसलेल्या भाव भयणीचो उगडास करुया आनी तांचे पासत आमी हे मिसांतल्यान आनी सदांच मागुया रुमाल्दो गुरजांव पावलो मारिया सेवेरिना डॉमिनिक नोनीस नेविस डिसा क्रेग सिक्वेरा मॅक्स फेर्नांडीस आयची मिसाची इंतेसांवां जेन्ना आमी दर एका कुटुंबा पासत मागून घेवया पयले सुवातेर मारिवेलचे भाव भयणी द मारिवेल यूथ तांचे गांवची भाव भयणी आज पवित्र कुर्साची परब समोरता जी आमच्या स्विंडनांत रावतात ती आनी दुसरी तांचे कुटुंबा पासत मागून घेवया Otmia pasot Blanca Gracias, Holy Souls of the D'Souza family. Otmia pasot Jacinto Afonso. Otmia pasot Mactão Veronica Fernandes. Ani otmia pasot Magun Getão Piedade Fernandes. Zolm disaso dinwasne che misak ami Miss Pedrita Ishika Rodriguez. Dinwasne che Miss Pedrita देवाक आपणाक बरो केलो म्हणून मायकल फेर्नांडीस दिनवासनेचे मीस पिडिता एस्पेरेन्सिया डिसा द होली सोल्स ऑफ 32 लेनॉक्स ड्राइव ओतमे पासत मिलाग्रिना दिएस ओतमे पासून मागून घेता हांव क्विंटिनो दी ब्रागांसा आयज डे फॉर लायफ म्हणजे जिविताचो दीस the sacredness of life. So जिविता पासत देवाक दिन वाचुया आनी तेच बरोबर आज जावन आसा फादर्स डे सगल्या बापूय पासत आमी मागून घेवया उदीक जाल्यार जे बापूय those fathers who are struggling तांचो उगडास करुया there are fathers who are as a single parent देवान तांकां राखून सांबाळून तांकां बळ दिवं तर सगल्या बापायचो एमिजांतल्यान उगडास करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं देवाचें उतर परगटूंक आज जेजू आमकां उगडास करता आपली काळजी दर एका क्रिस्तांवांक दिता पूण जायते पावटी हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक वांटूंक परगटूंक आमी विसरल्यांत वो भियेल्यांत देवा लागीं माफी मागुया आनी सगळी खालती खायन म्हणुया हांव पातखी सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुनाव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सुमिया काकूत कर सोमिया काकलूत कर
मोहिमान देवा उंचोरगी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्जींच्या राया सर पळयता देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर भुरगो बाप आसत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाल बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सूर गोंडितांनी तूंच तांच्या बोरेक वावुरताय तर सदांच चडांत चड मान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय मी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव तुजे सोबेंची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. Jeremiah's प्रवद्याच्या पुस्तकाला वरें वाचप जेरेमायासान म्हणलें सगळीच वाट्यांनी आखांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां ताका लावून दियात ताका लावून दिवया म्हजे इश्ट कशे चलतले तेच म्हज्या घरांतल्यान पळून रावूंक लागल्या घोडेक तो फासान पडून फटवतलो उपरांत आमी ताका जिखतले आनी ताचो सूद घेतले पूण एका बोलवंत वीर सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाताक आसा म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जोयत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले आपूण हारोवले म्हूण ते लोजयेन भरतले केदी लॉस सदांच थकपाची विसरूंक नजो तसली पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगळ्या नितीन तपासून काडटाय अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं थाव घेताय तर तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवंक दी कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोदलां सर्वेस्पराक गायोना करात सर्वेस्पराची वखाणी करात कित्याक ताणें नोश्टा मनशांचो हातांतलो गरिबाचो ओतमो वाटायलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा म्हणुया तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा तुजे खातीर हांव खेबणां सोंसतां तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा देखून जालां हांव म्हजे भाव भयणी मदें पोरखो म्हज्या काश्या आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज तुका केन्नाच तांच्यो खेडण्यो म्हज्यो पडच्यो नात जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा तूं खरेंच उतराचो देखून पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा मोगाल आनी दोयाल काळजाचो तर म्हाका जाप दी म्हजेर घाल तुजे कोनवायल्याची नदर जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. दुसरे वाचप इंग्लीश भाशेन करतले हांव. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Sin entered the world through one man, and through sin death, and thus death has spread through the whole human race,
because everyone has sinned. Sin existed in the world long before the law was given. There was no law, and so no one could be accused of the sin of law breaking. Yet that reigned over all from Adam to Moses, even though their sin, unlike that of Adam, was not a matter of breaking a law. Adam prefigured the one to come, but the gift itself considerably overweighed the fall. If it is certain that through one man's fall, so many died, it is even more certain that divine grace coming through the one man, Jesus Christ, came to so many as abundant free gift. The word of the Lord. Thanks be to God. Udgar. Servisporak zoi zoi. Swami munta. Sotatso otmo moje wishing gowai ditolo. And tumi maka gowai ditoliat. Servisporak zoi. Servispor tumche soviaso. Tumche soviaso. Matthew pormone Jesu Christa ci शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाक भिवू नाकात. आतां दांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाले शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कोलीत जाले शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां खालोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात. आनी कानान फुटफुट्टले तुमी आयकोलां ते पाचार तान परगट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फळांक एणकोणाच्या नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात. पयशांक 2 शेरखां विकताय न्हय, तरी तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळोन आसतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमच्या तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरख्याच्या बिरयां परस तुमी ओदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर परगट करीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाक हुजीर हांव परगट्टलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाल इश्टंदो, पयलें वाचप शुभ वर्तमान एकूच हेतू आमचे मुखार दवरता. देवान विंचलेले पाटलावदार, the disciples of Jesus, the apostles of Jesus, the prophets of God. हें कार्य, हें मिसांव, हो वावर दर एका क्रिस्तांवांक दिल्लो आसा. पूण देवाचें उतर परगटूंक इतलें सोंपें न्हय म्हणून आयचे पयले वाचपाक जेरेमायस प्रवादी आमकां कळीत करता. आनी तेच बरोबर जेजूय आपल्या आप्लोसांक सांगता, जो वावर तुमकां हांव दितां देवाचें राज परगटूंक, बरें उतर परगटूंक, हें इतलें सोंपें न्हय. पयलें वाचपाची नदर मारुया जेरेमायसाक. तोरणे पिरायेर देवान विचून काडलो तो 23 वर्सांचो आसलो, एक तरणाटो. आनी महान वावराक, महान काम करूंक देवाचें राज परगटूंक देवान हाका विंचलो. तो देवाचो प्रवादी. देवाचें उतर परगटलो तेन्ना जुदयांत पॉलिटिकल क्रायसीस जाल्लें. राजा, पातशाही, याज्ञीक देवाचेर भावर दवरचे सुवातेर they were believing in the pagan rule,
फोट्या देवाचेर आनी फोट्या राजकोटी ताचेर. देवाक ते नाकारताले. देवाचें उतर, देवाच्या मोगाचें सैम जेरमायस तांकां परगट्टालो. पूण आज हे पयले वाचपान जेरमायस कितें म्हणटा? पयलेच 2-3 ओडींनी म्हणटा, सगळेच वाटांनी आकांत. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करता. कित्याक देवाचें उतर जेरमायस ताका सांगतालो आनी सगळोट लोक जेरमायसाची मस्कऱ्यो करताले. They were believing in a false God, in the pagan God. And Jeremiah एकसुरो जालो. तो म्हणटा, everybody is denouncing me. They're waiting for his downfall. They want Jeremiah to be destroyed, to do away with Jeremiah. आणि ह्या काळोखांत, ह्या दुखांत जेरमाया खूब रडटा. ताचें काळीज पिसोडटा. न्हय फकत तो साबार लोक, तो म्हणटा म्हज्या घरांतलीं मनशां, म्हजी फामील आनी म्हजे इश्ट मित्र, इवन दे आर डिनाउन्सिंग मी. दे आर किपींग मी अवे. तो देवाचें उतर आपूण कसो परगट्टलो? पूण तो म्हणटा, पूण हांव भिवूंक ना. एक बोलवंत वीर सारको म्हजे मुखार म्हजो सर्वेस्पर उबो रावलो. एक बोलवंत वीर सारको. As my savior, as my protector, the God stood by me. कित्याक जायत जेरमाया निराशी जावंक ना? इतलें दूख ताका पावलें, कित्याक तो भिवूंक ना? कित्याक जेरमायासान आपलो भावार्थ, आपलो विश्वास जाता तें जावं आपूण देवाचेरूच मांडटलो. And because of this confidence of Jeremiah, God assured him, I am with you. I stand by you. I will never forget you. ही जेरमायाची काणी आयच्या पयले वाचपान. शुभ वर्तमानान मोगालिश्टांनो, जेजू आपल्या आपोस्तलांक पयल्याच मिसावांक धाडटा. 3 वर्सां तांणी म्हजो वावर पळयलो, म्हजे बरोबर ते शिंकले, देवाची उतर हाची गोडसाण तांणी चाखली. आतां जेजू म्हणटा, तुमी वचात आनी देवाचें राज परगट्टात. पूण जेजू जाणा आसलो, हें देवाचें राज परगटूंक इतलें सोंपें न्हय. People will denounce them, they will accuse them, they will be made to stand in front of the governors and the leaders. So there will be persecution and aggression. देवाचें राज परगटूंक जेजू जाणा आसलो. आपल्या आपोस्तलांक इतलें सोंपें न्हय. लोक तांकां मानून घेवचो ना. तांकां मारतले आनी जिवेशी मारतले. आनी हाकाच लागून पयलेच ओडीन जेजू म्हणटा, मनशांक भिवू नाकात. मनशांक भिवू नाकात. मनशांक भिवू, डू नॉट बी अफ्रेड. 3 पाटी आज जेजू उगडास करता. 3 पाटी. 3 times Jesus says to his apostle, do not be afraid of human beings who are trying to destroy yourself, your body. They can't destroy your soul. पूण भियात. एकाच फाराक तुजो आत्मो आनी तुजी कूड नाटक करूंक जाता. मोगालिश्टांनो, देवाचें राज परगटूंक हेच देवाची गोठाय घेवन, जेजूचें बोळ घेवन आपोस्त गेले. आनी आमकां इतिहास सांगता, हें देवाचें उतर परगटूंक हे सगळे आपोस्त, most of them have to die as martyrs. जेजू म्हणटा, तुमच्या आत्म्यांक देवाचें राज फावो जातलें. आज मोगालिश्टांनो, होच वावर, हेच मिसांव, हीच कार्यां देवान आमकांय दिल्लीं आसा. दर एका कुटुंबाक म्हाका आनी तुका देवान हेच कामांक आपयल्यात. जायते फावट आमी म्हणटा, हें देवाचें राज परगटूंक आमचें न्हय, ते पाद्री आहा, मिशोनार आहा, माद्री आहा, बिस्प आहा, पाप सायब आहा, ते करता. And that is totally wrong. The very fact we are baptized, our baptism calls us to proclaim the goodness
टू बी अ डिसायपल, देवाचो शिश जावंक, एकूच प्रश्नाक आज आमी नियाळ करूंक जाय. देवाचें उतर, देवाचें राज, देवाच्यो बऱ्यो करण्यो हांव कसो परगट्टलो. कोणाक हांव भियेतां? पयले सुवातेर हय, हांव भियेतां समाजाक, हांव भियेतां आमच्या बरोबर भोंवतल्या मनशांक, हांव भियेतां म्हज्या कुटुंबाक. आनी जेजू म्हणटा, भियेनाका मनशांक, भियेनाका. हें देवाचें उतर आमच्या काळजांनी घेवंक जाय, हें आमच्या काळजांनी घडोवंक जाय. तेन्नाच म्हजें काळीज म्हाका उस्कायता, भियेनासतना दुसऱ्यांक देवाचें उतर वाट म्हणून. देवाचे उतराचे मिनिस्टर्स न्हय फकत वेंचून काडलेले पवित्र सोबेंत. एक आवय, एक बापूय जावन आसा देवाच्या उतराची परगटणारा. जे इगोजेन दुसरें काम करता, दर एक क्रिस्ती वांगडो जावन आसता देवाचो साक्षीदार. द apostles of Jesus, the disciples of Jesus. आज मोगाल इश्टांदो, हें देवाचें उतर परगटूंक आमकां इतलें सोंपें न्हय. पयले सुवातेर देवाचें उतर in public places. The government does not give us much space to profess our faith publicly. आनी ताका लागून आमकांय लॉस दिसता. The public places, or rather we can't proclaim, or we are scared, we are frightened, we feel a bit ashamed to take the gospel to others. पूण दुसरे वाटेन आमीच जेजूचे शिश कशे जिवंक आमी लॉसता. आमच्या कामाचेर, आमच्या बरोबरचेर, आमच्या तरणाट्यांचे बरोबर, how much do I proclaim the gospel of Christ? How much do I share the goodness of God? हे प्रश्न आमी आमकांच घालूंक जाय. San Salvador, Latin American ल्हानसो गांव. In 1970s, हे वर्साक 1977, ह्या गांवांत the landlords were trying to destroy the poor people, the laborers. तांतलो ते वेळाचो बिशप ऑस्कर रोमेरो लोकांक सांगात घेता. हे कम्युनिझम थंयसर वाडटालें. They used to grab the land and the properties of the poor people. आनी ते वेळार ते वर्सांनी साबार पाद्रींक जिवेशी मारले. आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरो ओगो रावंक ना, बरो गोंवली कसो. दर एका आयतारा दिसाक आल्तारार रावन मीस बिडटा आसतना रेडियार ताचे मीस टॅलिकास्ट जाताले. तो गव्हर्मेंटाक सांगतालो, तुमी जें करता तें वायट. ही वॉज अ प्रॉफिट. ही वॉज डिनाउन्सिंग द इवल द गव्हर्मेंट वॉज डुईंग. आनी हाकाच लागून ताका जायत्यो धमकी येताले, ताका भिवयताले. आनी एका आयतारा दिसाक जेन्ना मीस तो बिडयता आसतना ह्या सोल्जरांनी, द सोल्जर्स ऑफ द गव्हर्मेंट, केम विदीन द चर्च अँड शॉट हिम डेड. ताचो सांताचो प्रोसेस आतां चालू आसा. मोगाल इश्टांदो, God wants us to stand up for our faith. God does not want us to be a silent disciple. हांव गुप्तीन जेजूचो शीस, हांव फकत म्हाकाच देवाचो शीस. God does not want silent disciples. God wants us to be in the forefront. तुमच्या कामाचेर, तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या बरोबरच्यांनी देवाक परगटूंक. जेरमायाक आपल्या कुटुंबांनी नाकारलो, मनशांनी नाकारलो, इश्टा मित्रांनी नाकारलो. ताची खेबेडां करताले, ताचे मस्करी करताले, ताका कोबार करूंक सोदताले. मोगाल इश्टांदो, आज हें अशें घडटा न्हय. कोणूय देवाचें उतर परगटूंक उबो रावता, जावं पाद्री, जावं बिस्प, जावं द ले मिनिस्टर्स, आमी ताका तेंको दिता जायत. आमी ताची खेबेडां करता.
एक एक चुकीक 10 जाण ताका बोटां दाखयता. देवाच्या उतराक देवाच्या परगोटणारांक आमी त्या मनशा भाशेन कोबार करता. आनी हाकाच लागून देव याज्ञिकांक, बेसबांक, मोटवाशांक देवाचें उतर परगोटणारांक अशें म्हणटा, भियेनाका, मनशांक भियेनाका. पूण ही भिरांत आसात म्हूण जेजू म्हणटा, रिमेंबर दॅट गॉड इज विथ यू. आनी तो म्हणटा, जोरी तर थोड्या पयशांक 2 सुकणीं मेवतात जाल्यार पूण एकूय सुकणें अंतरा वयलें सकयल पडचें ना बापाक कोमोन आसतना. म्हणटच जेजू म्हणटा, बाप तुमचो राखणदार. देवाच्या उतराच्या परगोटणारांक जावं याज्ञीक, मोटवाशी, जावं द मिशनरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तांचे पासून आमी मागूंक जाय. पूण जेन्ना तांचे लागीं एक चूक जाता, 10 जाणांचे हात वयर सोडटा. They destroy not only God's word, but God's chosen people. जें जेरमायाक घडलें तें आज देखून चालूच आसा. कित्याक? We don't understand the challenges of those who are called to proclaim the gospel of Christ. कित्याक आमच्या कुटुंबांनी याद्दीक ना, पाद्री मोटवाशी ना, देवाचें उतर परगोटणार ना. लौकीक देवाचें उतर जाय तें परगोडटा आनी तांकां देखून कुटुंब दुसरे बोटां दावन कोबार करता. Instead of giving them the courage to announce God's words, don't denounce them. केन्नाय तरी मोगाल इश्टांदो, केन्नाय तरी तांच्या जिविताची नदर मारात. हो याज्ञिकपणाचो गूट कितें तो तुमच्या काळजांनी बसूंक तुमकां लांब वेळ जाय. केन्नाय तरी तांच्या पासून मागणें करात. देवान तांकां बोड दिवंक, देवाचें उतर परगोटूंक, but don't destroy them. म्हजो प्रिंसिपल जायतीं वर्सां. As far as I believe there's someone above me, no one can destroy me. And hence Jeremiah and hence Jesus सांगता, above me is my God, so I'm not scared of human beings. That the human fear can come, but I'm assured by God, as far as there's someone above me, no one can destroy me. आनी हाकाच लागून मोगाल इश्टांदो, आज सगल्या पासून मागता आसतना म्हज्या फाटल्या तियात्रान वादोळान रोमला नांगोर हेच हेतूचेर बरोवन हाडलेलो. आनी हो तियात्र एंड करता आसतना एकूच हांवें कांय ओडयो बरयलेल्यो, त्यो आज तुमच्या मुखार दवरतां. कोणाकूच खबर ना एक पाद्री कितें अनुभवता तो, कितें आयकता तो, कितें देखता तो, कसले गूट सांबाळटा तो, कितल्यो ताळण्यो पयसयता तो, कितलीं दुखां घडयता तो, केदे खेद सोरो सोंसता तो, कितलें एकसूरपण भोगता तो, कितली कोडसाण चाखता तो, कितल्यो फोट्यो ताचेर लोडायता ते आनी कितले जुदास ताका विंगता ते. पाद्रीपण जावन आसा एक गूट जिविताची आनी जिणेची निशाणी.
mozo sundos anindu sogli moji cengauta tuzots putras kotai tujeç pasok Kristantu Jesu chabolidana aning kite wong tayu somnes munchache uske tokos tukiku shalkai pitwer kakate sogo bapak bukut aweta म्हज्या इश्टंदो मोज्यान तुमचें बलिदान सर पदर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वाखाणीचो येवन मानून घे. हे योजना वरवीं आमचें अंतस्करण शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमचे काळजाची भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान ससनाच्या देवा सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्ना मोरना वरवीं सुणयली आमकां पातकांतली आपले पुनर्जन्मपणान जिखली आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचें आपले मोमिवेंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी एका तेका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक मेळचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोठुया. जेजू मेलो जेजूची वंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची काळ सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप डेक्लिन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जन्मनाचो बरवच धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गुती मेलने सोमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमच्या सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती बागेन जुजे बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनावले ते सगल्या भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वर्दून आनी वैभव तुका ससनाचे ससनांक. आमेन. आज हें खेरीत मागणें आमचे बापा आमी म्हणटा आसतना उगडास करुया सगल्या बापायंचो, द फादर्स, द डॅड्स. देवान तांकां धीर गोठाय बरवसो दिवंक आनी उदीक करून मागून घेवया दर एका कुटुंबा पासत. हिंच कल्पना मोतीन धरुया. जेजून दिल्लें प्रार्थन बडा विस्वासान उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करून जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या जन्मदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक राज वळखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससण्याचे ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे मागणें आमी करुया. मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच बो पवित्र साक्रमेंतांत आसा म्हूण. सगल्या वस्तू परोस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची घोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिलो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन.
आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याचो रिम आनी तारांसमोर उजवाड पाकोन परतून करतात असो तुमचमा सूर्या आमी परजो तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रार्थूया. दयाल बापा, तुज्या पुताचें अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवंक ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं कांय कॉलोनी पयले सुवातेर सगल्या बापायक वी विश हॅपी फादर्स डे. हॅपी फादर्स डे. तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. चर्चीज आतां उक्त्यो केल्ल्यो आसा फॉर पर्सनल प्रेयर. Wherever you are, all your churches have been open for personal prayer. If those who can volunteer as stewards, तुमच्या own churches, maybe in Sweden or elsewhere, please do so. Those who can be a volunteer. तुमच्या विगारांक पादी विगारांक मेवात, and that can help them to open the church for longer time. फुडल्या विकाचो प्रोग्राम वेनसडे आमचें पेरपेस सुक्कूर सायबिणीचें नोवेन आनी मीस, फ्रायडे एडोरेशन आनी मीस, आनी उपरांत ऑन संडे. आवलेडी उदीक करून स्विंडनांत आमच्यो सायबीन जी घरांनी भोंवता सद्याक बिस्मानी तुमी जाणा ते प्रमाणे बंद दवरलेल्यो आसा. बिकॉज यू कान टेक फ्रॉम वन हावस टू अदर हावस. इट कॅन बी कंटेजियस वेन यू टच. दुसरोय लोकांकूय हाडूंक जायना. म्हणटच उपकार मागतलो हांव जाणा जायते जाणांक हें देवासांव जाय, एकदम बरें, आमकांय जाय. बट एट द मोमेंट जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टायम. बिस्मानी फक्त चर्चीज ओपन केल्या फॉर पर्सनल प्रेयर. नो अदर डिवोशन्स ऑफ टुगेदरनेस एज अ कम्युनिटी. दुसरो लोक दुसरे घरांनी वचून मागणी करूंक जायना. सो दीस इज अ व्हेरी क्लियर कट प्रिंसिपल्स गिवन बाय द बिशप. इतलो तेम आमी बरे भाशेन हें मानून घेतलेलें आसा. म्हणटच उपकार मागता सगळे लागीं प्लीज होल्ड ऑन टू सम मोर टायम टील द परमिशन्स आर गिवन टू हॅव द आवर लेडीज आमच्या घरांनी ओ दुसरे डिवोशन टू कम टुगेदर एंड प्रे. बॅप्टिजम्स आजून जावंक ना, न्हिदर हावस ब्लेसिंग. जालें म्हणटच तुमकां हांव गमयतलों. द गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल विल रिलीज a video आमच्या भुरग्यांचो जो आमी कालूच शुटींग काबार केल्लें आसा. म्हणटच आय वूड रिक्वेस्ट सगल्या लागीं डू सबस्क्रायब टू द गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल. तुमकां सगळी मिसाचो अपडेट, दुसऱ्यो कार्यावळ्यो गमतल्यो. द लास्ट थिंग इज वर्सावडीचो आमचो तोर्नेडांचो द स्विंडन यूथ कन्वेन्शन जें 18 जुलयाचें आमी मांडलेलें एक वर्स आदीं 18th of July. बट वी आर इन टू दीस लॉकडावन. तर हें कन्वेन्शन जावचें ना म्हूण अशें न्हय. वी आर स्टील गोईंग अहेड थ्रू लायव्ह स्ट्रिमींग. तर सगल्या आवय बापायनी चोत्रायदोची 18th of July the youth event will be live streamed all over the UK and elsewhere. We'll have the speakers talking through the live streaming with music and the mass and the adoration. So 18 तारीख जुलायाच्या.
सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतात्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu bashin asche awe uloitana bavurtana Jesu bashin asche monan itsmoji prarthana Jesu bashin zauche awe disan disa kinan kina Moja monarci tartana Jesu asce awe Jeloitana bavurtana Jesu asce monar Insmoji prarthana Kalis moje Devur koshe Moja moga Deva खातीर चिंतना तोशी सपना मोजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर जेजू बाशीस आसचे हांवे उलोयतना बावरतना जेजू बाशीस आसचे मोनान इंच मोजी प्रार्थना मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो